मुरगांव पालिकेचे कामगार संपाचेर आशिल्ल्यान पालिका वाठारांत कचऱ्याच्यो राशी वाडत आसात. वचत थंय कचरो कुसोन घाण वास येता. ताचो परिणाम लोकांक सोंसचो पडटा. कामगारांचो संप मिटोवपाक नगर उदरगत खात्याच्या मंत्र्यान मध्यस्थी करची आनी पालिका वाठारांतलो कचरो उखलून नितळसाण दवरची. आयतार मेरेन कचरो उखलपाक अपेस आयल्यार सोमार दीस नगर उदरगत खात्याचो मंत्री मिलिंद नायकाच्या बंगल्यार कचरो उडोवपाची शिटकावणी मुरगांव ब्लॉक काँग्रेसीन दिल्या. फक्त खंय तर दिसता को इगो प्रॉब्लम जी घमंड आसा ह्या मिनिस्टराक एरोगंट. कित्याक आयज आमी पळयता हेंच्याच आमदारा भितर एकवट ना. हो एक मिनिस्टर दुसरें करता, आमदार तेज्या अगेन्स्ट उलयता, दुसरो मिनिस्टर दाबोलीचो मिनिस्टर तो अगेन्स्ट उलयता, हेंच्याच भितर एकवट ना. हेच्या भितर जर कोण सफरर आसा जाल्यार आयज ते लोक सफर जावपाक लागलेले आसा. आयज ज्या प्रमाणे आख्खे भारतांत जे प्रायवेटायज जावपाक लागलेले आसा, BSNL प्रायवेटायज जाले, एअरपोर्ट प्रायवेटायज जावपाक लागला, LIC आमची प्रायवेटायज करपाक लागलेली आसा, रेल्वेज प्रायवेटायज करपाक लागलेले आसा. हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन जर तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी सुद्दां जर तुमचे कडेन चलोवपाक जायना ती सुद्दां प्रायवेटायज करा. अडानी आनी अंबानी आत्तां रेडी आसतलो ती म्युनिसिपालिटी विकती घेवपाक. करा प्रायवेटायज. युनियन लिडरान सुद्दां सांगलें, तेंचे जे युनियन लिडर आसा तेंच्यान केशव प्रभू तेणेन पयर येवन सांगलेलें आसा जर तुमचे कडेन म्युनिसिपालिटी चलोवपाक जायना जाल्यार आमच्या युनियना कडेन दिया म्हणून, आमी चलोवन दाखयता म्हणून. अशे लोकां कडेन ही म्युनिसिपालिटी चलोवन हांगा फक्त कितें जाल्लेलें आसा, हांगा हेंचो स्वताचो मिनिस्टराचो इंट्रस्ट ना. ताका फक्त पडलेले आसा इलेक्शनाचे पडलेले आसा. वॉर्ड कशे रिजर्व करपाचे, ऑपोजिटाक कशे डिफीट करपाचे, हेज्या भितरूच घुसपालेलो आसा. सगळे वॉर्डांनी वचून सारणी मारून क्लीन केले. आतां ही गार्बेज क्लीन करा त्याच लोकांक घेवन. या देवा सकयल ते फक्त तुम्ही स्टंट करताले, इलेक्शन स्टंडाक. इलेक्शन लागीं पावला म्हणून ते सारण मारताले रस्त्याचेर देवाक. आतां हांव त्या लोकांक त्या BJPच्या मंडळाक सांगपाक सोदता, आतां देवा तुमी सकयल्यान हो कचरो जो आसा आख्खो आमचो मुरगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचो, वास्कोचो, दाबोलीचो हो क्लीन करून दाखया. हांव तुमकां चॅलेंज करता, हो क्लीन करून दाखया. आनी जर तुमी हे क्लीन करना 2 दिसाचो टायम दिता तुमकां. कित्याक फाल्यां सॅटर्डे संडे मंडे पर्यंत आमी रावतले. मंडे पर्यंत रावना जाल्यार हांव आख्खे मुरगांव गोवाचे, आख्खे वास्कोचे लोकांक, तशेंच दाबोलीचे जे वॉर्ड 1 ते 25 वॉर्ड्स येता आमकां म्युनिसिपल कावन्सिलान, तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता वचून सगळो कचरो व्हरया आनी आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या घराच्या भायर उडोवया. ताका बघून ते कित्याक तेजी जबाबदारी, ही इज रिस्पॉन्सिबल. आयज एडमिनिस्ट्रेटर तेंचो, गव्हर्मेंट तेंचो. पयशे जाय जाल्यार फाल्यां अरे तुमी सेलिब्रेशनाक लागून 100 इयर्स म्युनिसिपालिटीचे सेलिब्रेशन करपाक कितले कोट्यांनी पयशे येयले मरे. खंय गेले ते पयशे? आयज 68 लिबरेशन डे सेलिब्रेट करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 300 करोड दिले. खंय गेले पयशे? आमचे बारीक लोकांक, वर्कर्सांक हेंची सॅलरी घालपाक जायना. एक टोटल तेंचो एस्टिमेट काडपाक गेलो जाल्यार 2-3 कोटी आसतले. तेंचे जे डिमांड्स आसा ते सगळे पळोवपाक गेले जाल्यार हे अरेंजमेंट करपाक जायना. ही बिश्टी तुमी नाटक जे करता ते करचे न्हू. हांव वॉर्न करता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक, ही जी तूं घरान बसून जी फटिंगपणां करता लोकां कडेन, भायर सर. तूं आख्ख्या गोंयचो सोडूनच दी. तुका फक्त तुजी घर तरी सांबाळ. तुजी जी म्युनिसिपालिटी आसा, एका टायमार तूं त्या म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर आसलेलो, तुका मात तरी दूख दिसूंक जाय त्या वर्कर्सांचे. आमकां दिसता दूख त्या वर्कर्सांचे. कित्याक ते लोक आमची ही शहर आमचो क्लीन दवरता, सिटी क्लीन तेंची जबाबदारी. सो हांव मागता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचे इमिजिएटली ह्या लोकांचो इश्यू सॉर्ट आवट करना जाल्यार आमी मंडे पर्यंत वायट पळयतले आनी ट्युजडे सगळ्यांक लोकांक घेवन हाडून गार्बेज तुज्या घराच्या भायर उडोवपाक लायतले. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव मिलिंद नायकाचें रेजिग्नेशन मागता. कित्याक मिलिंद नायक केपेबल ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर म्हणून थंय बसपाक. एक सादे प्रॉब्लम जर तेजे कडेन सॉल्व जायना न्हू, हे गार्बेज प्रॉब्लम, हे लोकांचे, हे म्युनिसिपालिटीन लोक जे स्ट्रायकार बसले कितें, आनी ती गरीब लोक ते ही घाण काडटा न्हू, आमी आमच्या दोळ्यान पळयता. डे टू डे लायफान ते आमचो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. जी सगळी बुरशेपणां आहा न्हू, आपूण त्या घाणीन रावतात आनी ती घाण काडटात. ते हे लोक जे आतां स्ट्रायकाक बसले ते. आनी हो मिलिंद नायक आपल्या घरान बसोन ऑर्डरी सोडटा. अरे आमी मुर्मुगांवान सगळ्या वाटेन त्रासान आहा. मुर्मुगांव इज अ डिजास्ट्रस प्लेस. कितें हांगा केन्ना कितेंय जावंक शकता. वी आर सिटींग ऑन अ टायम बॉम्ब. आनी कोणा खातीर? हे असल्या मंत्र्यां खातीर. हे करप्ट लोक हे सारके. कितें हे लोक इलेक्शनाक निवडून येवंक जायना. कित्याक असले लोक निवडून येवप म्हटल्यार अशी परिस्थिती. आयज आख्खे गोंय न्हू स्ट्रायकाचेर आहा. खंय ना खंयच्या गांवांत कसले ना कसले तरी प्रॉब्लम. BJP सरकार समर्थ ना हो गव्हर्मेंट चलोवपाक. हे जे बसल्यात न्हू आतां मिनिस्टर, हे सगळे लोणचें केलां न्हू हेंच्यांनी 13, 17, 15, 12. हे समर्थ ना हो सरकार चलोवपाक. तेंचे कडेन कॅपेसिटी ना.
कित्याक सांग आयज जी परिस्थिती सादी म्युन्सिपाल्टी हें जर प्रॉब्लम सॉल्व जायना न्हू तेंच्यांनी घरा कडेन बसपाचें. तुमी घरा कडेन बसपाचें. आयज लोकांक इतले त्रास जाता. इलेक्शन आतां तुमी डिक्लेअर केलें. इलेक्शन डिक्लेअर केल्यार थंय आतां आरसी काडटलो, मागीर इन्कम सर्टिफिकेट काडटलो, बाकीचे ओबीसी आहा, हे सगळें डॉक्युमेंटेशन केन्ना करपाचें? मिलिंद नायकाच्या घरा वचून करपाचें आमी हें?